आपल्याचो मोग करिना जावची. देव आमचो बाप, आमी सर ताची भुरगीं आनी एकामेका भाव भयणी. तशें तर एकामेकाचो मोग करचो आमचो कायदो. जर आमी आमच्या भाव भयणीचो मोग करिना, तांकां आदार दिना आनी कश्टतल्यांक कुमो करिना, तर आमी पाताक आदारता. आमी गरजेवंतांक पावचे म्हणून जेजून सांगिल्ली ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराची वापर अशी आसा. एक ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांच फेस्तां करून गम्मतां मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर म्हणलो रुवांनी भरुल्लो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पोटचे उंड्या कुडकेपणी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मरण पावलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक म्हूण अब्राहमाचे कुशीनच बसयले. ग्रेस्त मनीसय मरण पावलो आनी ताका व्हरून पुरले. पाताळी वळवळ्यामध्ये तो आसतना आपले दोळे ताणें वयर उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखले. आनी बोब मान ताणें म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमत पाव. ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव हांगा वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे ताका तूं हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेन तुवें कितले सूख भोगले, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळें म्हूण उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. त्या शिवाय आमच्या आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. ते वरवीं हांगा थावन तुमचे कुशीन वचूंक कोणीय सोदता जाल्यारय ताका वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीन थावन आमचे कुशीन कोणाकय उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापयच्या घरापणी धाड म्हूण हांव तुजे लागीं परात्ता. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळ्याच्या सुवातेर येनाशे तो तांकां चत्राय सांगून दी. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांकां ते आयकून दी. ना बापा अब्राहम, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणीय एकलो तांचे लागीं वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवादींक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोण उठलो जाल्यारय ते गण्णे करचे नात. आमी सर एका बापाची भुरगीं. जर आमी आमच्या दोळ्यांक दिसच्या भावा भयणींचो मोग करिना, तर आमच्या बापाचोय आमी मोग करिना.